Salvador udekana, kazanle utkazota, achadi sache sotmuso, tuka donyate betoita, sokoshani sota tuka, uskya kote sota tuka. Kushal bonan sotatuka, soglit vorit sotatuka, duka pori pastatena, moche lito suska sota, apontola kive voce. Donia cerut spation race, socoșani sotatuca, Uskea contin sotatuca, Cușal moran sotatuca, Sovlet corin sotatuca. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी खेरीत भाशेन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. फिलिपिना फेर्नांडीस आपल्या 80 वर्साच्या जल्माचो दीस संभ्रमता. देवान तिचेर खेरीत भाशेन आशिर्वाद घालून बरे भलायकेन तिका सांबाळूं म्हूण तिचे खातीर मागुया. दुसरें इंतेसांव सोंपलेल्या रॉकी कुलासो हाचे खातीर आमी मागता. देवान सासणाचो विसो दिवन ताका सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज जल्माचो दीस जेनिसिया वालिश्का नोरोना खेरीत भाशेन भुरग्या खातीर आमी मागुया. देवान ताचेर आनी ताका बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी ताचेर आशिर्वाद घाल म्हणून ताचे खातीर मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जातली. रेजिना मुंदी पालोटी मारिया डिकॉस्टा, दाबोरी कॉपेलबाट, बाप्तिस्ता कुलासो आनी फोंडवे पेरपेत दा कॉस्ता ह्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकेन घराक आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयण्यो, जुआंव बातिस्त एलिशान जे फरमायलोले, प्रवाद्यांनी सांगलेले आनी जेजून जें कितें आपल्या कार्यान करचें आसलें तें पुरगोटूंक आयलो. जेजून आमकां पातकाचेर झुजूंक आनी आमचें पिराचीत करूंक आमकां सगळ्यांक सोडवून फावो केली. हेंच पुरगोटूंक जुआंव बातिस्त लोकांची वाटो तयार करतात. हाका लागून सगळे प्रवादी आनी जे कितें आदी आसले तांची कार्य ताणें पूर्ण केलें. अशे दिसाक जेजू आमकां आपल्या पाटलावदारांक हेंच कार्य पूर्ण करूंक उलो मारता. आमी संवसारांत जियेता आसतना जेजूचो वावर अदीक फळादीक करतले जाल्यार आमचें मन बदलून जेजूच्या वावरांत आमी अदीक मिसळ जावन ताचें उतर पुरगोटूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळ्यां उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुजी चाकरी करूंक आमकां फावना आनी आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी खोतीन भोरल्याव. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुरवंडाराच्या येण्यान आमची काळजां तुज्या संतोशान भर आनी फावो ते परी तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.
तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांक जल्म दिवंक नाशिल्ल्या वाचट्या ओस्तोऱ्यानो कुशालकायेचे उलास सोडात. केन्नाच बालपणाची दूख भोगूंक नाशिल्ल्यानो कुशालकायेन आनी आनंदान मुरगोडटात. कित्याक म्हणटा सोरेस्पोर, सोरलोले बायलेचीं भुरगीं लोक जालोले पोतिनीच्या भुरग्यावून चोडा. तुजो तोंबू रूंद कोर, तुजे पोड्डे सोदोळ सोड, तुजीं दोरां वाडोय, तुज्यो दांड्यो गोट कोर, तूं उजव्यान आनी दाव्यान वाडटलोय. तुजें कूळ हेरां राष्ट्रां आपल्या तांब्यान करतलें आनी सोडलोल्या शारांनी वसतलें. भिवू नाका, तूं लोजेक सांपोडची न्हय. काडीज गोट दवर, तूं दोळडीरपणान लोळची न्हय. तूं तुज्या आंकवारपणाची लॉज विसरतलोय आनी तुज्या विधव्यापणाची शिरापाचो उगडास काडची न्हय. कित्याक तुजो रोसनार तुजो पोती जातलो. ताचें नांव दोळबाराचो सोरेस्पोर. जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोणवणदार. ताका सगळे प्रिथिवीचो देव म्हणटात. एके कोंटीक दुखीक सांपलोले सोडलोले पोटिनी भाशेन सोरेस्पोरान ताका नव्यान आपयली. तुजो देव म्हणटा, कोण तरी आपल्या तोंडाटपणाच्या पोतिनीक सोदता जायत. गोडीबोर तुका हांव खरेंच विसरलो, पूण व्हडा मोगान तुका परतून वेगीन घेतलो. क्रोधान बरोवन इलो वेळ हांवें म्हजें मुखामोळ तुका दाखयलें ना, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी काकूट केली. तुजो सोणवणदार सोरेस्पोर म्हणटा. नोयेच्या दिसांनी केल्लें तशें हांव आतां करतां. नोयेच्या उदकान नव्यान संवसारार बुडटी हाडची नात म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो, तसोच आतांय घेतां. म्हजो राग तुजेर काडचो ना आनी तुका धमकावचो ना म्हूण हांव सोपूत घेतां. पर्वत नोपयत जायत, दोंगर हालो येत, पूण म्हजो मोग तुका केन्नाच सांडचो ना आनी म्हजी शांतीची कबलात केन्नाच हालची ना. अशें म्हणटा सोरेस्पोर, तुजी काकूट करता तो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सगळीं बारबर म्हणुया. आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. हांव तुका वाकाणटां सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक न्हय. सोरेस्पोरा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मोडलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सोरेस्पोराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किण्णां भितर ना जाता, पूण ताचें बोळेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सोरेस्पोरा, म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर, म्हाका पाव सोरेस्पोरा. दुकान रोडण्यान काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सोरेस्पोरा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितीकाळी. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सोरेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. उद्गार.
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोरेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आखे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, Sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जुआवाचे निरोपी जेजूचो जबाब घेवन गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआवां विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण अरोण्यांत पळोवंक गेल्ल्यात? वाऱ्यान हालता तसली एक बॅट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलोलो मनीस? ना, व्हड मोलाची आंगोस्त्रां न्हेसतात आनी मौज मारतात ते राजवाड्यांनी आसतात. तो तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवाद्याक? वय, आनी तो प्रवाद्या परस व्हडतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ओ पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटा आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलोलें आसा तो होच. तुमकां आनीक एक सांगता, बायलांक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर स्नान जातारा जुआवां परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राशान सगल्यां परस ल्हान ते ताचेवून व्हड. आनी हे आयकल्ल्या उपरांत सगल्या लोकांक तशेंच दोन वसूलदारांनी जुआवांचें स्नान घेवन देवाची मांडावळ मानून घेतली. पूण फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी स्नान घेतलें ना, देखून आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फळ केली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, सगल्या लोकांक नायकिणींनी दोन वसूलदारांनी जुआवांची ही वाट बदलपाची आनी ताणें प्राचीत करून तुमचें जिवीत बदलात, सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, हें ताचें उलोवप तांणी सगळ्यांनी मानून घेतलें. आपलें जिवीत बदलूंक तांणी स्नान घेतलें. कित्याक जायत लोक जुआवांचे फाटल्यान वेतालो? कित्याक मेसियेसाक जो येवचो आसला ताका ते आशेन रावताले आनी हाका तयारी करूंक जुआंव तांकां ओरडून अशें म्हणटालो, सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, तुमच्यो वाटो नीट करात, तुमी तुमचें पातक सोडून दियात, सर्वेस्पराक तुमचें काळीज उगडात आनी उदकाचें स्नान घेवन देवाच्या राशाक तुमी तयार जायात. भयणो, आदल्या कोरारान इसायास प्रवाद्यान किरीत भाशेन बाकीत केल्लें हो मेसियस आतां जेजू येवन किरीत पूर्ण जाता म्हूण आमकां मेळटा. आनी हाका लागून कांय बरें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले एके सोडलेल्यो वस्तुरेक कोश्ट सर्वेस्पोर तुका आपयता. म्हणजे कुती दुखीक सांपडलेल्यांक सगळे पोतिनी भाशेन सर्वेस्पोर तुका नव्यान आपयता आनी अदीक आनी अदीक तुका बरे तरेन ह्या संवसारान धरूंक न्हंयेच्या दिसांनी केल्लें तशेंच देव आतां करतलो म्हूण आपल्या प्रवाद्या वरवीं आश्वासन जो आदल्या काळार दितालो ते जेजूच्या काळार तोच देव पूर्ण करता. भयणीनो, एलिशान आनी ताच्या आदी आयलेल्या सगल्या प्रवाद्यांनी मेसियस येवचो म्हूण बाकीत केल्लें तें जुआंव ह्या किरीत भाशेन प्रवाद्यान आपल्या जिवितान हें पूर्ण केलें. ताणें सर्वेस्पराचो मारूक तयार करून उदकाचें स्नान दिवन सगल्यांक बाबा भयणीनो आपलें जिवीत बदलूंक आदार दिलें. हाका लागून लोकांन आपल्या जिवितान ताका अदीक आनी अदीक तो प्रवचन करतालो तें मानून घेतलें. पूण फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी तें मानून घेवंक ना. हाका लागून तांकां देवाची येवजण निर्फळ जाली. जुआंव बातिस्तान आपल्या जिवितान जें केलें तें
जेजून किरीत भाशेन आपल्या प्रवचनान पूर्ण केलें. कितें केलें? ताणें सगळ्या पातक्यांक, सगळ्या कोडकारांक, सगळ्या वायटव्यांक परतून एकदां देवाची भुरगीं करून ताणें आपणायलोलीं भुरगीं कशीं तांकां हें दायज फावो केलें. इतलेंच न्हय, जुआंव बातिस्तान जे ओरोण्यांत बोबाड मारलेली ती सोडवण जेजून हाडली. आनी जेजू जावन आसलो तेंगशी जेजू जावन आसलो पूर्ण उतर देवाचें, जो साक्षी जुआंव बातिस्त आपल्या उतरा वरवीं त्या वेळार दिता. आनी हेंच जेजू म्हणटा, तुमी कितें पडूंक गेल्ल्यात ओरोण्यांत? नाजूक न्हेसलोलो मनीस, नाजूक मोव खातलो मनीस, ओ नाजूक कपडे तो वापरतलो मनीस ना. बाबून सगळ्या प्रवाद्यां परस व्हडतो प्रवादी जुआंव बातिस्त अशें जेजू परगट्टा. इतलेंच न्हय, जेजू म्हणटा सगळ्या मनशान जल्मलोलो बायलांक जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यां भितर स्नान जाता जुआंव परस व्हड कोण ना. पूण जेजू एक वस्त सांगता, देवाच्या राज्यान सगळ्यां परस ल्हान जाता. देवाच्या राज्यान सगळ्यां परस दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावुरता. देवाच्या राज्यान आपल्याक खाली करून दुसऱ्यांक ही सोडवण फावो करूंक दिसपोटी वावुरता. तो की सर्गीच्या राज्यान व्हड. आमच्या जिवितांत हें करूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमकांच खाली करून दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अवघड जाता. जायते फावटी म्हाका उणें करून म्हाका दुसऱ्याक उश्णें दिवंक बरें दिसता. म्हजे लागीं जाय तें आसा तें हांव दिवंक सोदतां. पूण म्हाका उणें करून दुसऱ्यांक म्हाका इल्लोसो चिमटो काडून दुसऱ्यांक दिता तेन्ना उदीक देव आमकां देण्यांनी भरता. आमच्या जिवितांत आमकां त्रास पडटात तेन्ना ही देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया. देवाची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण परगट करुया. हेंच जावं दी आमचें कार्य, हेंच जावं दी आमच्या जिविताचो दिसपोटे जिवितांत जियेता आसतना आमचो हेतू. हेंच करूंक आमी वावरुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. उबी रावया. मोशा बाबा बिडिनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामूळ मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर काड्यान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नाव येता तांकां सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराची हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गूढ पोरगो तुया तुझ्या खुशाली बोलोची कोणा ओळी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवून को बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बोगवेंत बाप आनी फिलीप आमचे गवळी बाप आनी सगळी यज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपुणाचो बरोवचो दवरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीचे काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्कोटीन म्हणल्यार समेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरे देवाची माया सांगाती भाग्यवान धरून दिता आनी सवकाळी तुजे मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाचे सुखान आमकां वांटून दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक दिसपोटी आमी देवाचें राज परगटूंक ताचींच हातयारां जावं उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत गोवाय आमी दिवंक जेजून प्रार्थना शिकयलां खतखत्यान जेजून शिकयलेल्या मागणी सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीयशा शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता. जी खुशीपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागतां तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणो 20 तारखेर मंगळारा दिसाक आमचे फिरगोजेन केरीत भाशेन सगल्या लोकांक कुमसारां आसतलीं चोत्रायदोची 4 ते 6 वाजता. म्हणटकूच ते दिसा जनरल कन्फेशन आमी केरीत भाशेन क्रिसमसाची आमची तयारी करता आसतना उदीक आमची उत्मीक तयारी जावंक कुमसारां आसतलीं 4 ते 6 वाजता 20 तारखेर. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोल उपकार. गायन घेऊया G2 पेज नंबर 98 G2. Maka Jesu yo tuyo Baba Boyni Sorokyo Mato Kamche Karukyo Sonsar Soglo Ulukyo Beltu Pausa